पक्षान जोडिल्ले फाटी जेन्ना काल तुमकां एड्रेस केले, आम आदमीचो कार्य वाडत चल्लो आसा, विस्तार जायत चल्ला आनी काल आमी सांगता, गोंयचे लोकूय सांगता की आम आदमी पार्टी होच पर्याय आसा बीजेपीक टक्कर दिवपाक. जे आमचे काम चल्ल्या गोंयांत कोविडच्या टायमार जावं, मागीर ते रेशन डिस्ट्रिब्युशन जावं, लोकांचो बरो आमकां कॉपरेशन मेळटा, लोकांचो बरो सपोर्ट मेळटा आमकां आनी तातूंत आमची पक्षाची बरी वाड जाता. नवे नवे सोशल वर्कर किंवा पॉलिटिकल लिडर पार्टीक जोडटा आमच्या. They express their feelings to join the party and make some change for Goa, a change for better of Goa. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स ताजोच एक भाग आसा. आज आमच्या वांगडा आसा कुर्डी पंचायतीचे सरपंच बाब दामोसियो बरेटो, हे आमच्या पक्षान आज प्रवेश करता. ताज्या वांगडी बाब फ्रांसिस्को कार्वालो म्हज्या वांगडा आसा. तशेंच जेम्स आंद्रात हे युवा नेते हे पक्षान आज प्रवेश करता. सो म्हाका खोस भोगता कालू म्हणिल्ले हांवें, प्रत्येक घटक वर्ग जावं प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां सांगेच्यान कुर्डीच्यान पक्षान आमच्या लोक जॉयन करता. थंय बाय गौरीशे आशिल्ले, ते रेशन डिस्ट्रिब्युशन करताले, बरे तरेन काम करताले आनी आतां बाब दामोसियो जॉयन जावन आनी नेट आयलो कामाक आमच्या सांग्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो पेडण्या त्या सांग्या पर्यंत काणकोण सुद्दां सगळे कडेन आम आदमीचे काम नेटान जोरान सुरू चल्लां. सध्या रेशन वितरण चालू आसाच. त्या बरोबर आमी इलेक्ट्रिसिटी कॅम्पेन जो अनाउन्स केल्लो, दिल्लीचे मुखेलमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जेन्ना गोंयांत येल्ले तेन्ना घोशणा केल्ली, एक 5 गॅरंटी दिल्ल्यो. 300 युनिट पर्यंत वीज फुकट प्रत्येक घराक, तशेंच शेतकारांक वीज फुकट आसतली. 24 वरां अनइंटरप्टेड पावर गोंयकारांक आमी दितले आनी फाटली जी बिलां चुकीची आयिल्ली ते सगळी माफ केतली. अशें आमी लोकांक हे गॅरंटी कार्ड जे आसा आम आदमीचे ते लोकां फुडें पावता आनी ताजो प्रचार लोकां फुडें करता आमी. म्हाका खात्री आसा गोंयचे लोक बरे तरेन आमकां संपर्क सादतले आनी सपोर्ट करतले. हांव मागता बाब दामोसियोन तुमकां एड्रेस करचे प्रेस कॉन्फरन्साक. हांव वाडे कुर्डीचो सरपंच. आयज आम आदमी पार्टीक जॉयन जाता. जॉयन जावपाचें मेन म्हणल्यार कितें, आमचो गव्हर्मेंट आतां कोवीड टायमार आमच्या गव्हर्मेंटाक आमचो हुस्कोच नासलो. म्हळ्यार आम आदमीन जायतें कितें केलें. पयलें म्हणल्यार ऑक्सिमिटर गांवांनी घरघरांनी भोंवलें. दुसरें म्हणल्यार आम आदमीचो एक हुस्को म्हणल्यार बरें दिसलें कितें, कोणूच भुको उरचो न्हू, तेका लागून सगळ्या घरघरांनी रेशन पावयलें. सगळ्यांक पावयला म्हणल्यार पावतलें, थोड्यांक पावयलां. आनी आमचो ऑक्सिजन तेन्नाय जायते हेल्प केले. पयर आतां फ्लड येयलो तेन्ना लोकांक जेवण नासलें, तांकां जेवण दिलें. प्लस आतां मेन म्हणल्यार कितें, केजरीवालाक आपल्या दिल्ली केला तशें आमकां गोंयांक करून दिसता. सो आमी ताका एक सपोर्ट करचो. तेणें पयलीं म्हणल्यार कोणेच आतां गॅरंटी दिले, जायते जाणांचे आसता मॅनिफेस्टो, हें करतले तें करतले म्हणल्यार तेणें पयलीच गॅरंटी दिली आनी पयलीच गॅरंटी तो रिटर्न सर्टिफिकेट दिता. फाल्यां आपण आम आदमीचो गव्हर्मेंट येयल्यार तुमकां लायट 300 युनिट लायट फ्री मेळटली म्हणून. सो आमच्यान फाल्यां समज केजरीवाल आम आदमीचें गव्हर्मेंट येयल्यार प्रत्येक गोंयकाराचें ताका विचारपाक जाता, बाबा तुवें बरोवन दिलें लायट फ्री मेळना म्हणून. आनी तेणें टायम दिला, टायम लिमीट आहा. तेणें दिल्ली टायम लिमीट दिवन आमकां तेणें 2 वर्सां म्हणल्यार टायम लिमीट दिला. सो एक होपेस आहा करतलो अशें म्हणून. मेन उद्देश म्हणल्यार कितें की तेणें आपल्या दिल्ली केलां. दिल्ली आमी जायते आयकलां पूण जायतीं स्कुलां चेंज जाल्या. आमची कितें गव्हर्मेंट स्कुलां पळोवपाचें आसना, प्रायवेट तर ओके आहा पूण गव्हर्मेंटाची सारकी ना, गळटा कितें जाता ते भाशेन तें आमकांय दिसलें की बाबा एक होपेस आहा. आमी जायते फावटी काँग्रेस केली, काँग्रेस बदलून बीजेपी केली. पयल्या दोगूय एकूच माळेचे मुणी म्हणून आमकां कळ्ळें. दोनी सायड एकूच कॉयनाची, अशी उडयल्या तशी आनी ती तशीच. सो आमकां एक आतां दिसलो आम आदमी म्हणल्यार एक होप आहा असो. लास्ट होप म्हणल्यार आम आदमी. ताका लागून जॉयन जावपाचें मेन हें म्हणल्यार मिन्स आमचे गोंयांक कितें तरी बरें जावचें दिल्ली भाशेन, इतलेंच. बाब दामोसियो 2017च्यान पंच मेंबर आसा आनी एक सरपंच जाल्या. सरपंच पद घेतलें तांच्यांनी सप्टेंबर 2019 हांव तांकां स्कार्फ घालून रितसर तांच्या पक्षांत प्रवेश करता. येवकार तुजें नमस्कार बाब. तशेंच बाब फ्रांसिस्को, बाब जेम्स,
वेलकम टू द पार्टी. तुझे स्वागत आहे. नेटा वेलकम पुढे. आता लोक जे सोशल वर्कर्स आसा, पॉलिटिकल लिडर जे आसा, आता एकूच पर्याय आमी सदां फाटीं उलो केल्लो की जावं ते बीजेपीन जावं काँग्रेसीन किंवा आनी खंयच्या पक्षान किंवा सोशल वर्कर्स किंवा कोणी सिव्हिल सिटीजन, खुबशे लोक आमच्या संपर्कान आसा. तांचे दार आमचे सदांच उगडे आसा. आमचे जे आमी 3 C's म्हणटा ते क्रायटेरिया फिट जाता. ताणें अवश्य आमकां संपर्क सादचो. या जोडुया आम आदमी पार्टीक आनी गोंय बदलुया. देव बरें करूं. ना नमोसेबाब सरपंच आणि हे ताजे वांगडी संपर्क. आमी तांकां सांगतले, आमी ट्राय करतले. तांकां सांगपाक फटोवन दिवपाक पडटलें की आम आदमी कशी कितें कात तें. सो ते म्हणपा लागले तूं पयलीं एंट्री मार, तुजें पयलीं काम पळया, मागीर ते येतलें. ताजे खरें धाडस की सरपंच जावन तो फुडाकार घेतलो आणि कुर्डी खंय तरी बदलपाक जाय. कितें गांवांत जी स्कुलां आसली ती बंद जाल्या आनी ताणें मुद्दाम जी दिल्लीचो व्हिडिओ पळयलो, जी स्कुलां आमी भुरग्यांक कंप्युटर दिल्या थंय, ते पळोवन ताका खरेंच म्हाका फोन आयलो, अरे बाबा अशें कंप्युटर दिल्या आनी कुर्डी आपली स्कुलां बंद जाता. हो बदल खंय तरी ताका पळयलो आनी दिल्ली घडला तो, आनी कुर्डी गांवांनी हो बदल घडपाक जाय. ताजें खरें धाडस की सरपंच जावन सुद्दां तो फुडाकार सरलो आणि आम आदमी पार्टीक जोडून घेतले. थँक्यू.